बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. लुकाचे शुभवर्तमान 28:40. जेसू परत आयलो तेन्ना लोकांन ताका येवकार दिलो, कित्याक सगळीं ताची वाट पळोवन आसलीं. जेसूक पळोवंक आनी ताचें आसणें बगूंक एकठांय जाल्ल्या देवाच्या भुरग्यांक खुशालकायेन आनी मोगान येवकार दिता. जेसू सांगताक तुमचो वेळ अदीक फलादीक जावंक मागता. भाग्योंच भावाचें शुभवर्तमान 26:50 अशें म्हणटा. हो स्वर्गार जावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी खेलो तसलो हो उंडो न्हय. ती मरून गेली. हो उंडो खातात ती सासणाक जिवी आसतली. स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी बापाच्या भोव अपुरबायेचो पूत आमचो स्वामी जेसू क्रिस्त ह्या वेळार आमच्या सांगाता ह्या पवित्र आल्तारार उंड्या रुपान हाजीर आसा. होच तो स्वर्गार जावन देंवलोलो उंडो आमची सोडवणी पासत ह्या संवसारांत आयलो. कोश्ट वळवळे मरण सोसून पुनर्जीवन जालो आनी आतां सासणाक जियेता. ताचो सांगात आमी बगुया. सगळे भक्तीपणान आनी खालतीकायेन आमची मान बागावन ताका नमस्कार करुया. आमी गीत घेवया R25 पेज 188. R25. Lipun rawlolia deva undia sorya rupan liplolia tuka ponipat kota bukti ponan tuka mundita mochihin holki kalis sarki kalti sata tujmukar tuchinodoruz galun soglots virun vetachiu moso angasur sodin tuka polion saspun takun sapodnai tuciutor mat aikun kalsant mocha bawatir zata tu
पुतान सांगला तितले खात्रेन सोत मानता सोतूत सोताची उतर आची उदीक कितेंच करेना कुर्सारूम कोडलोय तेदना फकत तुजें देवपण लिपलोलें हांगा बराबर लिपता आमचे खातीर तुजें मनशेपण तोरी मनशेपण तुजें आनी तुजें देवपण सोत मानून सायबाया वेळार मागता बऱ्या चोरान कुर्सार मागले तेच आमचो विशय कोणा पर्यान तूं सोकला शेवटी तोले कोणा पर्यान तूं सोकला शेवटो तोले भाग्योत मातेवाचे शिवर्तमान आवेस्वर 11 वोड 23 लुकाचे शिवर्तमान आवेस्वर 19 वोड 8 ते 10 अशें म्हणटा सगल्यांची नदरेन उबो रावून जाकेवान सोमयाक म्हणलें सायबा पळय म्हाका आसा तितल्याचोय अर्दो वांटो हांव गरिबांक दिता आनी हांवें कोणाक फसयल्यात जाल्यार चौपट परतून दिता जेजून ताका म्हणलें आयज ह्या घराक तारण आयलें कित्याक होवूय आब्रामाचो पूत तर मनशाचो पूत सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी तारण दिवंक आयला सोम्या जेजू तुजी सारकेली तुवें आमकां रचून ह्या संवसारांत हाडल्यात पूण आमच्या पातकाचो दाग आमकां दैवीक जिवीत जिवंक आडकोड जाता तरी पूण तूं आमच्या सांगाताक आसाय हें तुजें आस्वासन आमकां गोठाय आनी बळ दिता तुजी उतरां मनशाचो पूत सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी तारण दिवंक आयला आमी त्यो सांडलोल्यो शेडयो पातकान फाफसोलोल्यो
खांट्यांनी बोललोल्यो. दी जेसू आमकां तुजो हात, उबार आमकां तुज्या हातान, गोड दवर तुज्या गोपान. आमकां पोरो घालूं नाका, आमकां सांडूं नाका. ह्या वेळार आमी देवाची काकलुतीक उलो मारुया आनी गीत गावया. Q6 पेज 168. Q6. Papa moja priticha, kedo tu somaimu, papyang sudung patkatli, putak darloy samsari. Bapa moja priticha, kedi tuji konvalai, sutka diuja gulama, puta kursar kidailoy. Bapa moja priticha, kedi tuji koronai, आमकां घेवच्याक तुज कालसा, विदले कालीस पुताची. बापा मोच्या प्रितीच्या, केदी तुजी पोरामोस, जेवण वाटाय सोर्गीची. Masan rogo Jesuci, Bapa mocha priticha, kede tuche udarpon, amchir deni varoitai, tuja povitratmiachi. स्तोत्र 9 वळी 1 ते 2 अशें म्हणटा. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवाजता. सगळीं तुजी विस्मितां हांव वर्णितां. तुज्या निमित्तान संतोशी जाता, आनंदान मुरगोटा. तुज्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां गायता, भोव वर्त्या देवा. बापा मोज्या, केदो वोडतो आनी उपरमीत मोग तुजो आमची थाय. सगळी तुजी आतांची रोचणे परस आमी तुजी उत्तम रोचना. दर एक घडयेक आमी तुजी विस्मितां अणभवता. सगळ्या तुज्या देण्या पासत
आनंदान तुजी स्तुती करतांव. तुजे सोर्व उपकार जे आमी मेळून घेतल्यात, जी देणी आमी मागची आदींच तुवें आमकां फावो केल्यात, ह्या तुज्या सोर्व उपकारां पासत आमी तुजे आभारी. तुजे उपकार आमी कधीच फारीक करूंक शकनाव, पूण तुजी तुस्त करूंक तुज्या नांवांच्या मानाक दिनवाशी काळजान गितां गावूंक आनी हे तरेन तुका आर्गां दिवंक आमी आयतीं आसाव. हेच आमचे काळजांतले आवंडे तुका भेटयतांव बापा. आमची आर्गां स्विकार कर. कांय घडयो ओगीच रावून आमकां फावो जाल्ल्या सोर्व देण्या पासत दिनवाशी मोनान आमी आमच्या मोगाच्या जेजूक आर्गां दिवया. सोर्व आमचे ताळे एकठांय करून आमकां फावो जाल्ल्या देण्या खातीर देवाक वाखाणुया. काळजान तावन ताका दिनवासुया आनी गीत गावया. E14 पेज 85. E14. Jivya devak vakanto soglia karzan din vastav. Jivya devak vakanto soglia karzan din vastav. Vortia devak vakanuya mogal bapak dinvasuya patki burgyang sodun kadli Jesus sofi Chivi keli Chivya devak vakanto soglia karzan din vastav. Chivya devak vakanto soglia karzan din vastav. Surya chisu udiunailo tatso prokas amchir faklo
ताच्या नांवान एकठांय जावया, आमची मोदी जेजू घेवया. चिव्या देवाक वाकांता, सगल्या काळजान दीन वाजता. चिव्या देवाक वाकांता, सगल्या काळजान दीन वाजता. पवित्र आत्मो आमचेर देवलो, काळजांत आमच्या रिगून रावलो. संतोष शांती ताची देणी, कार्तिकायेन आमी घेवची. चिव्या देवाक वाकांता, सगल्या काळजान दीन वाजता. चिव्या देवाक वाकांता, सगल्या काळजान दीन वाजता. ह्या वेळार देवाची उतर आयकूंक आमी उबी रावया. भागीवत मातेवाचे शुभ वर्तमान, आवेसवोर 11 वोळी 20 ते 24. मागीर जंय जंय आपणे ओगळी विस्मितां केल्लीं त्या नोगरांक ताणें जिवीत बदललें ना देखून जेजू असो बेस्टावंक लागलो. कोराजीन तुजें कोटा, बेतसायदा तुजें कोटा. तर तुमचे मोदें केल्ली विस्मितां तीर आनी सिदोन नगरांनी केल्ली जाल्यार केन्ना तीं साकाफोटें आनी गोबोर घालून प्राचीत करतलीं आसलीं. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडटीच्या दिसा तिराची आनी सिदोनाची जोडटी तुमच्या इतली खोर जावची ना. आनी तूं केफारनाम वयर मळबा पर्यान तूं उबारून पावतलें म्हूण रावताय कितें? एमकोणा पर्यान तूं सोकला शेंवतलें. कित्याक तुजी सोवें केल्यांत ती विस्मितां सदोमांत केल्लीं जाल्यार आयज पर्यान तें उबें उरतलें आसलें. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडटीच्या दिसा सदोमाची जोडटी तुजी इतली खोर जावची ना. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. बसूया. कोराजीन तुझे कोटा, बेतसायदा तुझे कोटा.
आयच्या वाचपाच्या पयल्या वळींनी आमकां गमून येता की जेजून कोराझीन आनी बेतसायदा ह्या नोगरांनी जायतीं विस्मितां केलीं आनी शिकोवन दिली. पूण ह्या नोगरांतल्या लोकांनी आपलें मन आनी काळीज बदलूंक ना. ह्या लोकांनी जेजूचो विरोध करूंक ना, ना म्हूण तांणी जेजूक वो ताच्या शिसांक नाकारूंक नात. पूण तांची एकूच चूक आसली, तांणी जेजूच्या उतरांची बेपर्वा केली. जेजू जिविताची नवसोडणी करचे खातीर आपल्या उतरांतल्यान जायत्या लोकांक तांची काळजां मनां बदलूंक वावुरतालो. थोड्यांनी भावार्थान जेजूचेर आपलो विस्वास दवरलो आनी आपल्या जिविताची नवसोडणी केली. पूण जायत्या जाणांक आपले पातकी जिविताच्या गुलामपणांतूच रावलीं. जेजू 3 शारांची नांवांचो उल्लेख करून नवसोडणी करूंक राजी नासलेल्या मनशांक तांच्या जिविताच्या शेवटाचो उगडास करता. हीं 3 शारां म्हळ्यार कोराझीन, बेतसायदा आनी काफारनाम. कोराझीना बाबतीन जबोर आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळना. पूण हें शार त्या काळार म्हत्वाचें आसलें. जायते ग्रीक आनी जुदेव थंय रावताले आनी वावर धंदो करताले. जेजून आपले भोंवडेंत थंयसर जायत्यो मिरलागरी केल्यो जायत, जशे परी ताणें बेतसायदांत आनी काफारनावांतूय केल्यो. बेतसायदा जाल्यार एक अपुरबायेचें शार असून अशें जावं येता, कित्याक जेजूचे तेग शीस त्या शारांतले आसले. फिलीप बेतसायदाचो आसलो. आंद्रे आनी पेद्रू हेय ताच्या नोगरांतले आसले. मागीर एकवडे आसचे खातीर बेतसायदा म्हणलोल्या एका जाग्यार तो तांकां घेवन गेलो आनी ज्या कोणाक बरी जावची गरज आसली तांकां ताणें बरीं केलीं. काफेरनावांत जेजून आपली वस्ती केली आनी थंय सगल्या हेर जाग्यां परस चड मिलाग्रियोय केली. जाबिलोनाचे आनी नेफ्तालीचे शिमेर दर्या देगेर आसलोल्या काफेरनावांत ताणें ठिकाण केलें. अशें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. इतलें बरें केलें आसतना ही शारां जेजूक मानून घेवंक तयार नासलीं आनी आपलें जिवीत पातकाचे वायटान जियेतालीं. जीं कोण आपलें मन आनी जिवीत बदलून पातकाची वाट सोडिनात तांचो शेवट निसणटना
पावयता अशें म्हूण जेजू शिटकायतालो. आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण मानता आनी ताची शिकवण ताच्या उतरांतल्यान घेता. ती आमच्या जिविताची चाली देखीन आपणावंक आनी आमचे पातकी संवयेचेर आड झुजूंक जिविताची नवसोरणी करूंक बरें जिवीत जिवंक आमकां जेजूचो आदार मागुया. आमी गीत गावया W14 पेज 270. W14. जिवितांतले वादोल मारता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव. दोर्या रोडी हालता दोलता तोशी संवसार म्हाका लोयता. तेन्ना मोच्या आदाराक पाव. जेन्ना कोस्टोक मोचेर येतात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव. कोण मोचेर लढाई मांडटा आनी मोचेर शक्ती देंवता. तेन्ना मोच्या आदाराक पाव. ह्या वेळार आमची मागणी आमी जेजू मुखार दवरुया. जेजू दोर दिसाक आमचें जिवीत नवसरूंक पातोक सोडून दैवीक जिविताची वाट चलूंक आदार दिता. हें दैवीक जिवीत आपणावंक आमकां ताचें बोल मागुया. ह्या दिसांनी
जायतो पावस पडून जायते गोराबे अडचणीक सांपडल्यात. जायत्या जाणांक घरदार ना जाला. असल्या भावा भयणीचो उगडास करुया. तांकां बऱ्या मनशांनी आपल्या लागीं जाता ते भाशेन बिराड दिवंक, तांकां आदार आनी कृपा मागुया. आमच्या बावतिस्माच्या दिसा आमच्या आवय बापायन आमच्या गोळ्यांत बेतीन घातलोलें आसा. बेतीन जावन आसा पवित्रतायेची खुणां. ही पवित्रताय आमी सदांच नेसूंक, पवित्रतायेन आमचें जिवीत जिवंक आनी पातकाचेर एमकोणाचेर दिसान दीस आमी झुजूंक. आमकां बापाची कृपा मागुया. आयच्या दिसा आपल्या जिविताच्या देण्या खातीर जायतीं जाणां बापाक दिनवाजतात. तांचे बरोबर आमी बापाक दिनवाजुया. आमच्या गोराब्यांनी सदांच मागणें आसूं. आवयन बापायन कुटुंबा सांगाताक तेरसाचे मागणें करूंक, कुटुंबाचेर मोळां येतात तेन्ना सायबीन मायक फुडें घालून ह्या सगल्या मोळांचेर जोईत व्हरूंक आमकां बापाची शांती मेळून घेवया. हॉस्पिटलांनी कश्टतल्या आमच्या पिडेवोत भावा भयणांक जेसून आपलो पिकोवणेचो हात लावन बरी करूंक ह्या सगल्या आमच्या पिडेत भावा भयणांक जेजूच्या पांयाशी दवरुया. आनी सर्व आमची मागणी एकठांय करून जेजूनूच शिकयलोल्या मागण्यांतल्यान आमी बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालनीत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.